देवाचे मुखामोळ आमचेर पोरजोळून दी आनी आमी सोडवून जोडूंक पावतल्या असल्याच भावनांनी आमी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान देवाक उलो मारची गरज. पयल्या वाचपान प्रवादी एलिजा एक जळटो उजो कसो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन जळटें. तो म्हणटा तशें घडोवंकूच जाय. ताच्या उतरांनी व्हड विस्मिता घडली. बूक काडली, सोर्ग दांपलो आनी 3 फावटी उजो पडोसो केलो. हे भाशेन लोकांची काळजां देवा सवे ताणें ओडून हाडली. शुभ वर्तमानांत एक नव्या एलिजाची खबर आमकां आयकूंक मेळटा. तो जुआंव बाप्तिस्त. सगलो लोक आशेतालो की प्रवादी मालाकीच्या बाकिता परवणें एलिजा परत येतलो आनी तांकां सगल्यांक रोमाच्या गुलामपणांतली मेकळी करतलो. ह्या परी क्रिस्ताक संवसारांत येवकार दिवंक सगळें थाऱ्यार पडटलें आसलें. जेजू तांची मनां उजवाडावन सांगता की ती चिंतात तशें देवाची येवजण न्हय. देवाची येवजण कोश्टां मोगाची. जुआंव बाप्तिस्त आयलो आनी जेजूच्या येण्याचे तयारेंत रोगतान आपल्या जिविताचें समर्पण केलें. देवानूच घडून हाडलोली सोडवणेची येवजण ती कोश्टां मोगाची येवजण. कोश्टांतल्यान देवाची कृपा आनी सोडवण फावो जाता म्हूण वळखून आनी मानून घेवंक गरज. म्हाऱ्या भाशेन तीर भावार्थांत सोतमानप म्हणल्यार आमी मनीसकुळाचेर आशिर्वाद हाडटली भावार्थी जावप. आमच्या पयल्या आवय बापायक आब्रामा आमच्या भावार्थाच्या बापायक इस्रायल पोरचेक आदी देवान विचून काडली संवसाराक आशिर्वादाची साधनां जावंक तरी आसताने संवसार वायट कर्तुत्वांच्या आनी सैतानाच्या फांसाक सांपडोन उरलो. सोर शेवटी काल बोल्ल्या उपरांत मार्यातावन जल्मल्या जेजू क्रिस्ता आनी ताच्या संपूर्ण योजना वरवीं मनशाक देवाचे सोडवणेची शांतीची संतोशाची देणी अणभवंक मेळ्ळी. आमच्याय संदर्भांत सोर भोंवती वायटाचो तरेकवार काळोख पसरलेलो आमी पळयता. अशें तर आम्हा क्रिस्ती भावार्थ्यांक देवाच्या सोडवणेच्या वावरांत मिसळ जावन समाज सृश्टी आनी सैतानाच्या बोचक्यांतली सोडूंक एक खेरीत मिसांव आसा. हें कार्य तुजे वरवीं देवान सोपुनायक हाडूंक जाता म्हूण तूं सोतमानताय. तूं दुसऱ्यांक आशिर्वाद हाडटलें देवाचे हातयार जावंक तयार आसा. तो देवाच्या मिसावांत आमकां वांटो आसा हें आमी ओळखून आनी आडखळ्यो येतात तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी देवाची कृपा मागुया.